सद्याक आमी पळयलें की नेवरा जे रेल्वे स्टेशन प्रपोज केले आख्खे गांव ताका ओपोज करता। त्याच भशेन हांगसरले लोकल आमदार विरेश बोरकार हेणे असेंब्लीन सुद्दां ताका ओपोज केलो। त्याच बरोबर वेलीमचे आमदार क्रूज सिल्वान सुद्दां ओपोज केले आनी लोकल हांगसरले जे लिडर आहा, पॉलिटिकल लिडर आसूं, सोशल एक्टिविस्ट ते सुद्दां हांगसरले रेल्वे स्टेशनाक ओपोज करता। अशेंच एक लिडर आहा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएंसींतले प्रोफेसर रामराव वाघ, तांकां आमी मेळतले आनी विचारतले कित्याक नाका, एक्चुअली प्रॉब्लम कितें आसा रेल्वे स्टेशन आयले जाल्यार। नमस्कार सर, तुम्ही आमकां वेळ दिलो म्हणून। सर, आतां आमी जे ट्रॅका कडेन आसा, नेवरा ट्रॅक, हांगसर येवपाचें रेल्वे स्टेशन म्हाका तरी ऑलमोस्ट 99% अशें दिसता की जे स्टेशन प्रपोज केलां कोकण रेल्वेचे नेवरा गांवांत ते दीस इज द सायट, दीस इज ग्रावंड झिरो आनी म्हाका दिसता यू आर द फर्स्ट वन टू कम हियर। जेन्ना ही न्यूज आयली म्हणजे हो कोकण रेल्वेचो ट्रॅक करमळीच्यान वयता असो ह्या सायडीन तो आतां वेर्णा आनी मागीर तो मडगांव वता आनी हो जागो मातसो असो ऑलरेडी तेणें एक्वायर केल्लो आसा ही सगळी एरिया थोडी आनी तातूंत हांगा मातशें भराव बिराव घातलेलो आसा आनी हांगसरल्यान आमचे जे शेतां ही नेवरेची शेतां आसात ती नेवरेची शेतां आनी कंप्लिटली डिवायड केल्या। ट्रॅक वयता पळय तसो ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन, पयलींची आमची सिस्टम आशिल्ली ती सोड। पूण कोकण रेल्वे जर स्टेशन हांगा घालूंक सोदता जाल्यार ताजो दुश्परिणाम आमी जाणात। म्हणून जेन्ना ही बातमी आयली त्याच दिसा हांवें रोखडोच हांव इज द फर्स्ट दिसता म्हाका दिसता की पब्लिकली तो अपोज करपाक आनी ताजो जो हांवें व्हिडियो केलो तो सगळे कडेनूय धाडलो, तुमच्याय चॅनलांतल्यान ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी लोकांचो उपाट लोकांक ही खबर नाशिल्ली कितें इशू आसा आनी कसो तो आमचे नेवरे गांवचे वा डोंगरी गांवचे। कित्याक आतां आमी ज्या पॉयंटार आसा हो जर आमी नेवरा गांवचो पार्ट म्हणटा, त्या सायडीन जर पळयत जाल्यार डोंगरी गांव आसा, ह्या सायडीन पळयल्यार आक्षी आसा आनी मागीर कुठ्ठाळे तो फुडें वता ट्रॅक। सो सगळे ह्या तिनूय गांवचे एक हांगा एक भवितव्य अशें आसा आनी हांगा लोकांची शेतां आसात। ऑलमोस्ट 900 प्लॉट्स जी शेताचे जे शेत जमनी वेगळ्यो नांवार आसा, नेवरा ग्रँड टेनंट असोसिएशन व्हडलें गोंयांतलें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें खाजन हेका 7 माणसो आसात। 5 माणसाच्यो म्हणजे एक एकदां 2-2 माणसांचे बरोबर जाता। व्हडली टेनंट असोसिएशन हांगा आसा आनी इतको धान्याचे कोठार आशिल्ले। कांय वर्सां पयलीं हांगसरल्यान कोकण रेल्वे गेली तेन्ना लोकांनी वेलकम केलें की कोकण रेल्वे जाय म्हणून। पूण स्टेशन हांगाय आशिल्लें प्रपोज तेन्ना मागीर ताणें हांगसरलें स्टेशन काडलें आनी पणजेक तेकोन म्हणून हें स्टेशन आशिल्लें तें काडलें आनी मागीर करमळे व्हेलें ओल्ड गोवा तेकोन। आनी तेन्नाच्यान मागीर आमकां दिसलें आतां हांगा स्टेशनाचो इशू काबार। पूण आतां हे परत हांगा स्टेशन घालूंक सोदता। ऑलरेडी तुमी करमळे एक्वायर घेवन करमळे तळें जें एक एनवायरमेंटली अशेंच एन्डेंजर्डूच आशिल्लें थंय तुमी स्टेशन घातलें, थंय कशें तरी आतां मॅनेज करता। हांगा स्टेशन परत इतके लागीं 5 किलोमिटर घालपाचो कितें हेतू? पॅसेंजर काय थंयच्यान काय हांगा तुमचे स्टॉप हांगसरल्यान हांगा रोखडोच आसपाना, खंयची रेल्वे हांगा राव थंय राव, हें कन्फ्युजन आनी वाडटलें। पॅसेंजराक ही कांयच उपयोगाची ना। आनी तूं जर पळयत हो डिस्टन्स हांगसरल्यान नेवरा गांव आसा ऑलमोस्ट आनी एक 2 किलोमिटर मुखार, इतको तूं पॅसेंजर हांगा आयलो जाल्यार एज गूड एज करमळेच देंवलेलो बरो म्हणटलो कित्याक थंय तरी फॅसिलिटी आसा, रस्तो आसा, हांगा कांयच ना अजून। म्हणजे सगळें करचें पडटलें। फक्त स्टेशन हांगा आयलें जाल्यार ताका पयलीं अप्रोच रोड जायो, हांगसरल्यान येवपा वचपा लोकांक जाय, बाकीची ऑफिसां जाय पडटा, बाकीचे गोडावन जाय पडटले आनी 100% हांगसरलें स्टेशन हें कसलो तरी बिजनस हेकाच आसतलें। म्हणजे आपलो गुड्स जे रेल्वेचे दुसरो विंग आसा पॅसेंजर आनी गुड्स, ते गुड्स कॅरियर आनी ते कसले गुड्स तेवूय हे नकळो। कित्याक हांगा आमकां कांयच इंडस्ट्री ना, आमच्या एरियान तर कसलीच इंडस्ट्री ना, पणजे इंडस्ट्री ना। सो हांगसरले गुड्स जे येतले ते आतां वास्को सारके शारान कोकण रेल्वे जाय, म्हणजे आतां आसा ती सावथ सेंट्रल, मडगांव जाय, कित्याक थंय सगळी इंडस्ट्रियल एरिया आसा। हांगा कांयच ना। वेर्णा सुद्दां हांगसर वेर्णा ऑलरेडी स्वताचें स्टेशन आसा आनी थंय गुड्स रावतात। सो हांगा कसले गुड्स येतले हो म्हाका विचार पडलो आनी जेन्ना कोरिलेट जालें की वास्को जो कोल हब आसा, वास्कोच्यान जो पोर्टांतल्यान जो कोल येता कार्गोंतल्यान आनी तो कोल जेन्ना मागीर ते हांगा ट्रेनीन धाडटा त्या सायडीन, म्हणजे हे कोचीस आसा ते गुड्स ट्रेनीनी हॉस्पेट बी खंय तरी, थंय खर विरोध सद्या चालू आसा आनी तो थंयचो हालयतले सरकारांनी तांकां उतर दिलां, थंयचो आमदारूय ते प्रयत्न करता तो खंय तरी म्हाका दिसता हांगा हाडून हांगा हांगसरल्यान तो पोर्ट हांगा लागीं येवपाक शकता। हांगसरल्यान 300 मिटराचेर जुवारी न्हंय लागता आमची मानसोय आसा, थंय पोर्ट जावपाक शकता। तो पोर्ट जर जालो जाल्यार हे आनी हे दोनी लिंक जातले। तो सागरमालाच्या अंडर जातलो, वो KRCच्या अंडर जातलो आनी मागीर कोण तरी एक व्हडलो उद्योगपती येतलो
आनी हे सगळे काबीज करतलो ताजे स्वताचो कोल बिझनेस हांगा चलयतलो. म्हणजे तुम्ही हे सांगू शकता की हो रेल्वे स्टेशन कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक यूज करूं शकता. आय एम 100% हे की हो फक्त कोल नाल्यार असले कितें तरी पोल्युटींग जे मटेरियल आसा तेजो ट्रान्सपोर्ट करपाक हो हांगा हो स्टेशन हे उबारपाक सोदता. हो पॅसेंजराचे कसल्याच फायद्याचो ना एज ऑन टुडे. आनी इतके रेल्वे पॅसेंजर म्हाका थिवी देंवतले, थोडे करमळे देंवतले, थोडे मडगांव देंवतले अशें कांय पॉसिबिलिटी ना. आनी परत हांगानी देंवतले कित्याक हांगा तशें आनी कांयच फॅसिलिटी ना. पणजे वचपाक करमळेच्यानूय तितकेच पडटले, हांगसरल्यान तितलेच पडटले. वास्को वचपाक ऑलरेडी वेर्णा आसा वा आनी खंय आसा. सो कोणाक लागून हें स्टेशन? हे पॅसेंजराक लागून. इंटरनल ट्रान्सपोर्ट जर म्हणजे गोंयच्याच लोकांक पेडणेच्यान काणकोण मदीं मदीं देंवपाक हो एक कितें स्टेटमेंट केलो. त्या हेका लागून तुमी आमची पब्लीक बस ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सुदारात. ट्रेनीचे कांयच हांगा पॅसेंजर ट्रेनीचो व्हडलो कांयच डिमांड ना. मदींच म्हणटा CM मॅट्रोय हाडटा म्हणटा हांगा खंय तरी. मागीर ती मॅट्रो लागून परत पोंच्यान आनी खणटले. हें वयल्यान काबार करतले. हांगा जर तुमी आतां स्टेशन करतले चिंत तूं हांगा तुका कितलीशीच माती हाडची पडटली. हें शेत सामकें चिखलाचें दलदलीचें शेत तितून रोंवपा म्हणजे हें सुद्दां बांदतना कोंकण रेल्वे खूब त्रास पडला. इट्स अ चॅलेंजींग इंजिनियरींग चॅलेंज. आय हॅव टू कॉम्प्लिमेंट कोंकण रेल्वे फॉर ऑल दीस. अजून तेंचें तशें बरें आसा पूण हें तुमी आनी पुरयतले. हांगा कितलो सम थावजंड्स ऑफ स्क्वेअर मिटर जागा एक 4-5 लाख तरी जाय पडटली टोटल मागीर हें करपाक. त्या जाग्यार तूं स्टेशन उबो करतलो. थंय माती खंयच्यान हाडटलो? माती आमचे दुसरे खंयच्यान तरी तुमी हाडची पडली. हांगा सगळे परत ते पुरयले. सो हेका लागून म्हाका दिसता जो तुमी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करतले आनी हो फ्युचर कोल हब डेंजर आसा. आमची शेतां पाड घालून हें जर तुमी करता जाल्यार तें आमकां नाका. आमचे कसलोच फायद्याचो ना. आनी कोणाचे फायदे आसा तो सरकारान पयलीं सांगचो. एक तर CMनूय येवन सांगचें हांगा की बाबा आपूण हें अमकें हांगा करूंक सोदता, आमी प्रपोज केला वा कोंकण रेल्वेन प्रपोज केला, हे देशाच्या फायद्याचें आसा वा गोंयच्या राज्याच्या फायद्याचें आसा, हें पटोवन दिवचें. आतां सद्याक आमी पळयता दोनूय सायडीक शेतां सगळे पुल्लेल्या उदकान सगळे भरल्या. सो रेल्वे स्टेशन आयलें की फूल हो आनीक भरून गांवांनी उदक वतलें वयता. गॅरंटीड न्ही. पळय कितें जातलें जितको आमी जागो असो भरता जो पयलींचो जो एरिया आशिल्लो हो कॅचमेंट एरिया म्हणटा उदकाचो जेन्ना खारें उदक नाल्यार पावसाचें उदक आमी जेन्ना हो जागो भरता तेन्ना हांगा जें उदक येवपाचें आशिल्लें तें खंय वयतलें? तें डिस्प्लेस जाता. तें डिस्प्लेस जावन गांवांत पावतलें. आनी क्लायमेट चेंजीस आसा हांगसर सगळें उदक वाडत चल्ला हेजी उदकाची लेवल. सो ताका लागून जे पळय गंभीर परिणाम आसा म्हणजे बाकीचे सगळ्या विशयाचे परिणाम जातलो. दुसरें हांगा इतकी वर्दळ वाडटली ताका लागून जे बाकीची आमची जी नॅचरल इकोसिस्टम जी आसा ती हालता, बॅलन्स हालतलो. लोक बाबा आनी कितें रोयता हांगा, आनी कितें करता काम, नुस्त्याचो हांगा बिझनेस आसा म्हणजे माणसो आसात हें आसा तेवूय बंद पडलें. शेतीक आतांच लोक मातशे निरुत्साही आसा ते हें जातकच आनीक म्हणटले आसूं नाकाच इश आतां आपल्यालो जागो कोणाक तरी बिझनेसमॅनाक दिवया. तो जागो तो मागीर कसो तरी लिगली कन्वर्ट करतलो. थंय आपल्याली एक शेड घालतलो कोणी तरी बिझनेस आनी ही सगळी कंप्लीट वसाहत जातली. जेन्ना कोंकण रेल्वे हांगा येतली तेजे कुशीक ताका लागून जें पळय कितें जाय न्ही इकोसिस्टम ती बिल्ड जातली आनी आमची इकोसिस्टम पाड पडटली जी नॅचरल आसा ती. आतां आमी खंयच्या जाग्यार आनी हे जे बांद आमकां दिसता एक्चुअली हांकां कितें म्हणटा आनी कशें कितें इशू हांगा? आमी आतां खरें म्हटल्यार नेवरा ओ ग्रांड टॅनंट असोसिएशनाची जी शेतां आसात नेवऱ्या गांवांत थंय आसात. आनी त्या शेताच्या आख्खी एक व्हडली सिस्टम आसा टॅनंट असोसिएशन. एक 5-6 माणसांची व्हडली शेतां आसात ती थोड्या पार्टांनी विभागलेलीं आसात. सो आतां आमी जे आसात न्ही तो जो इंटरनल एक बांद आसता धाकटे बांद आसता ते आख्ख्या ह्या टॅनंट असोसिएशन शेतां मदीं तो बांद आसा ते 2-2 शेतां अशी सिस्टम जी आसा. आतां ही सायड जी आसा म्हज्या लेफ्टाक ती नेड्डे म्हणटा ती आसा एरिया म्हणजे ताका एक मानस आसा नेड्डेची म्हणटा ती मानशीन हें शेत हांगा इतलें सुद्दां आसा. हो मदलो जो बांद आसता बारीक हो एक तर शेतांकूय डिवायड करता व्हडल्या 2 सिस्टमाक आनी लोकांक तो येवपा वचपाक लागून आसता. आपल्या शेतान देंवपाक प्रत्येकाक हांगसरल्यान वाट जाता. दुसरी सायड जी आसा ही सायड आतां ही एक्चुली सगळीं शेतां ही सायड ही आसा ती कातरान म्हणटा ती आनी ही कातराच्या हांगसरल्यान जी सुरू जाली बाउंड्री ती नेवरा गांवा कडेन पावता. म्हणजे गांवचो रस्तो आसा नेवरा गांवचो पंचायत बी आसा थंय सुद्दां तेवटेन दोंडेबाट आसा थंय सगळ्याक ही सायड पावता. आनी थंय कातराचे म्हणून 2 माणसां आसात, एक व्हडली आनी एक धाकटी माणूस आसा. आतां जर तूं आमी हांगा आयल्या आनी जर पळयलें की हो जो मदलो जो बांद आसता तो हायटीन मातसो कमी आसता. म्हणजे भायले जे बांद आसा आउटर बांद प्रोटेक्टेड बांद ते 3 मीटर बी आसता. हे मदले बारीक बांद आसतात आनी ताका हायट कमी आसता. कित्याक शेतान तशें उदक इतलें नासता. पूण आज जर पळयत तूं ही एक्चुली शेतां हे सगळें हांगा शेत आसा तें बुडलां आनी मानशांतल्यान
जे माणूस आतां नेड्डेचे आसा ते नेड्डेच्या मानशेंतल्यान उदक हें पळय हें भरून हांगा आयलां आनी तें उदक फ्लो जावन आतां कातराच्या मानशेन वयता. म्हणजे आतां तुवें जें पळयल्लें नेवरा गांवांत शेतां जी लागीं आसा गांवाच्या लागीं ती शेतां जी सामकी उदकान भरल्या खाऱ्या उदकान तें उदक सोर्स आमी सोदपाक आयिल्ले आनी तो सोर्स आमकां हांगा मेळ्ळो. हांगसरल्यान अशेंच ह्या बांदार अशे 5-6 कडेन अशे बगदाड आसा. बगदाड म्हटल्यार ते आतां ओवरफ्लो जाता, ते फुटलेले आसा उदकाचे लोटान आनी हें उदक गांवांत वयता आनी हें उदक गांवांतले त्या सायडीन शेतांनी वचून ते एक दयानंद आर्य हायस्कूल आसा थंय आयल्यान एक सांखो आसा म्हणजे तो कोंकण रेल्वेक लागून जो एप्रोच रोड केल्लो आसा ट्रॅकार येवपाक ताजे पोंदच्यान ते परत बाकी सगळे आख्खे नेवरा गांवचे उरलेले शेतांनी पावता. सो हो मुद्दो म्हत्वाचो कित्याक आशिल्लो की जी आमची नेवरा सिस्टम आसा म्हणजे फाटले 1.5-2 म्हयने जाले नेवरा इशू गाजत आसा. मामलेदारांनी हांगा मिटींग घेतली पयर आनी उदक येता म्हणून कंप्लेनी आमी केल्यो, ताजेर मिटींग जाली. मागीर दारां बसोवपाक म्हणजे दारां मोडल्या म्हणपाक लागली कमिटी, नवी कमिटी आसा तांणी दारां आतां बसयलीं, एक 15-20 कितें दारां तेणी हाडून बसयलीं. 4 दीस जाले, रिपोर्ट सुद्दां गेलो मामलेदारा अशें म्हाका कळ्ळें. पूण आतां परतय उदक येवपाचो प्रकार सुरू जालो. म्हणजे एक तरी दारां बसोवना, बसयल्ले फोटो आसा कशें हांवें आयकलां जाल्यार ती परत कोणी तरी काडल्या. कित्याक बांद आजून मोडूना, बांद मोडपाचे परिस्थिती आशिल्ले पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाण आमी थंय बांदार वचपाची परिस्थिती ना, हांगा वाटूच ना पळय तूं. बांद मोडून अजून बांद मोडल्यार आनी चड उदक येतलें आशिल्लें. पूण हें मानशांतल्यानूच उदक येता आनी स्पेसिफिकली हे 2-3 म्हयने मानशेकार वा कोण तरी हें उदक हांगा शेतान सोडपाचो प्रयत्न करता. कित्याक आतां सुंगट पिकपाक लागता, सुंगटाचे जे बारीक बारीक हें जाता ते आतां वाडटा आनी ताका लागून तांकां चड एरिया जाय पडटा म्हणून ते शेत बुडप. ती सुंगटां वाडली म्हणटच मागीर ती तांकां परत मानशेर मेळटा जाळ्यान. सो हाजेर हो इशू आसा आनी हो गंभीर प्रकार आसा की हें इतलें उदक आतां पयरूच जर दारां बसयल्याक अशें जर कमिटी म्हणटा जाल्यार परत कशें हांगा उदक आयलें हो प्रश्न आसा. सर आमी पळयता की तुमी हें शेत म्हणटा पूण शेत काय दिसना, एक तरी फूल उदक भरल्या आनी मँग्रोव जाल्या. हो रिवायव जावपाचो चान्सीस आहा? सो पळय खूब वर्सां जालीं हे इशू जाले पळय बांदाचे, बांद मोडले, माणसो मोडल्यो, शेतांनी उदक आयलें, ताका लागून हे मँग्रोव्ज जाले. आतां हे मँग्रोव्ज वाडल्या ह्या शेतांनी, उदक भरून उरता, सुकता, मदीं वाडटा आनी ताका लागून मँग्रोव्ज जाता. सो लोकांक हांगा ही तरी एरिया म्हणजे एक ऑलमोस्ट 50% ऑफ नेवराचें खाजन जें आसा 50% तें अशें बुडलेलें आसा आनी अशें दुर्लक्षीत आसा. थंय रोवपाक सद्या मेळना. कितें तरी मोठो उपाय केले शिवाय आनी उदक कंप्लिटली स्टॉप केले शिवाय हे मँग्रोव्ज हांगसरल्यान परत काबार जाले शिवाय ते जावपाचें ना. खरें म्हटल्यार मँग्रोव्ज हे बांदार आसता, आज हे शेतान आसा. इतली मँग्रोवची वाड हांगा नाशिल्ली, हांगा सगळीं शेतां प्रत्येक लोकांची. सो ताका लागून हांगा शेती ना. पूण जी आमी आतां तूं पळयलां आसतलें आमी पंचायती कडल्यान जेन्ना आयल्या ती एरिया ती शेतां थंय कसपाक मेळटा पूण आतां उदक थंय पावलां. सो थंय फाल्यां मँग्रोव्ज वाडटले कंटिन्यूअस उदक उरल्यार. सो आसा तो पयलीं तरी भाग जो लागीं आसा लोकवस्तीच्यान तो रोवपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. आनी जर तूं आमी कोंकण रेल्वेचो जो ट्रॅक आत्तां आमी आयल्या तो जर क्रॉस करून मुखार वचत, मुखार आनी एक बरें शेत आशिल्लें जें सामकें सुकें आशिल्लें, पोरूं आमी गेल्ले. आतां ह्या उदकाच्या लागून तेंवूय बुडलां. आमी थंय पोरूं रोवपाक सोदताले हें करून. आतां रेल्वे स्टेशन येवपाचो तुमी सगळे आतां ग्रामसभेन तुमी विशय म्हणले की सगळे ऑब्जेक्शन करता. इफ तो रेल्वे स्टेशन आयलो जाल्यार हांगा आनी कितें बदलाव घडटले, आनी कितले हय पळय आतां आमी हांगा उबे आसा, तूं जाण आत्तां आमी ट्रॅक क्रॉस करून आयल्याक आनी हांगसरल्यान एक तो 200 मिटराचेर आसा. जो जागो रेल्वे स्टेशनाक प्रपोज कसो आसा अशें म्हाका दिसता, कित्याक दॅट इज सारको मदीं आसा हो जागो. त्या स्टेशन जर हांगा आयलें आनी आमी सारके ह्या नेवरा खाजनाचे सारके मध्यभागी कशें आसा, हांगसरल्यान हे सगळे जेन्ना ओपन जातले आनी हांगा जर स्टेशन आयलें परत हांगा सगळीं परत शेतां सगळीं गेलीं, ह्यो सगळ्यो सिस्टम आसा ती वयतली, हांगा भराव येतलो, माती खंयच्यान तरी हाडून हांगा घालची पडटली कित्याक ही चिखलमय एरिया आनी स्ट्रॉंग सारकें फावंडेशन घालचें पडटलें. कितलेशेच सगळे हांगसरले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जातलें आनी बाकीचीय शेतां रोवपाक मागीर मेळपाचें ना. सो ताका लागून आमचो विरोध आसा, कित्याक हांगा एक्चुली स्टेशनाची गरज ना. आनी तोच विशय आमी मांडलो की जेन्ना 30-35 वर्सां पयलीं ते हांगा स्टेशन करूं सोदताले तेन्ना ओके आशिल्लें, कित्याक लोकूय म्हणपाक लागले खंय तरी स्टेशन जाय. पूण ते करमळे हांगसरल्यानूच 4 किलोमिटर सुमार 4-5 किलोमिटर जाता, थंय स्टेशन आसना, हांगा न्ही कित्याक तें स्टेशन. सो हो प्रश्न जो आसा आतां लोकांचो ओपोज आसा. आमी पळय राजोसी मंडोर जी कुशीची पंचायत आसा, हांव त्या गांवचो एक्चुली, पूण नेवरान हे पयलीं एकूच आशिल्लें. त्या लोकांनी पयर ग्रामसभेन ठराव घेतला की आमकां हांगा रेल्वे स्टेशन नाका, कित्याक थंयचेय लोक हांगा शेतकार आसात, हांगसरले शेतकार आसा. हांगाय परत नेवरा म्हाका आयतारा मिटींग आसा, ग्रामसभा आसा आनी लोकांचो ओपोज आसा ताका.
कित्याक गरजूच ना पॅसेंजराचे तर हांगा कांयच शक्यताय ना तशी, जेन्ना ऑलरेडी एक स्टेशन इतलें लागीं आसा. सो सरकारान हेजेर विचार करचो जाय. गोवा सरकारान स्पेशली जेन्ना ते म्हणटा की आमकां 3 स्टेशनां आतां सरकारान दिली, केंद्र सरकारान कित्याक दिल्या ते विचारा न्ही. तुमकां जाय तें घेया, नाका आशिल्लें कित्याक घेता. तुमकां जर मये स्टेशन आसा घेया, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. एखादें थिवी तुमकां पयस पडटा आसलें, पूण हांगा आमकां इतली लागीं स्टेशनां आसा. मडगांव वचपाक मेळटा हांगसरल्या, वेर्णा स्टेशन आसा तें डेवलप करा, आसा ऑलरेडी तें. करमळे स्टेशन कितें हें करा, वाडया. पूण हांगा परत ऑलरेडी जी इतको रास आनी तितून कोंकण रेल्वे जबाबदार आसा ह्या सगळ्या नुकसानान. जेन्नाच्यान कोंकण रेल्वे हांगा ह्या ट्रॅकांतल्यान गेली ह्या एरियांतल्यान, तेन्नाच्यान ही शेतां खूब ओपन जाल्या. तेन्नाच्यान एक्सेस वाडले. मदीं ती तुवें पळयली आसतली मातयेचो बांद मातयेचो नवो रस्तो जाला. पयलीं फक्त हेच बांद आशिल्ले आनी कांय नाशिल्लें हांगा येवपाक. सो प्लस कोंकण रेल्वेची जी मुवमेंट जाता ताका लागूनय खूब हांगा डॅमेज जाता आनी ती कळना आनी ताजो कोण तरी इम्पॅक्ट स्टडी करपा जायो. आमी फक्त सरकारचो प्रोजेक्ट म्हणून हय आसूं म्हणटा, पूण आज अशें जालां की हे कोंकण रेल्वे वा मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ह्यो ज्यो आसात त्यो नामापुरत्यो सरकाराच्यो आसात. हे फक्त पयलीं जागा एक्वायर करपाक, प्रोजेक्ट घालपाक, तयार करपाक गव्हर्मेंटाच्यो एजन्सी यूज जातात आनी मागीर फुडें कोणा तरी प्रायवेट मनशाक हे हात चलोवपाक दिता. आज अर्दो म्हाका दिसता MPA जो पोर्ट आसा तो प्रायवेट अदानी बी ते चलयतात. हांगाय तेंच जातलें. हे कोंकण रेल्वे हांगा बांदतलो हब, थंयच्यान मागीर वास्कोचो कोळसो हांगा हाडपाक पोर्ट बांदतले. कित्याक आतां हांगसरल्यान आनी 200 मिटराचेर आमची जुवारी न्हंय आसा. थंय जर पोर्ट बांदलो, वास्कोच्यान हांगा 6-7 किलोमिटर सुद्दां ना बाय सी. सो तो कोळसो हांगा येतलो. हांगसरल्यान मागीर तो कोळसो ही दुसरी पिरात आसा आमची. म्हणजे ताका लागून आमकां हो प्रोजेक्ट हांगा नाका. हो कोल हब जर हांगा जालो म्हणजे वास्कोकार आयज अपोज करता आनी ताका लागून हो जो प्लॅन आसा तो लोकांक पयलीं डायरेक्ट कळना म्हणून आमी तो ओपन केलो. इवन विधानसभेन जेन्ना आमी हो प्रश्न मांडलो आनी सांगलें बाब क्रूज सिल्वा MLA आम आदमी पार्टीचो वेळीचो, ताणें कॉलिंग अटेन्शन घातलें. विरेश बोरकार हांगसरलो MLA ताणें 0 आवर मोशन घातलें. कॉलिंग अटेन्शनाचेर डिस्कशन जालें तेन्ना CM मातसो चाळवल्ल्या अशें जालो. ताजे बाकीचे सहकारी पार्टीचे बाब निलेश काब्राल जो कुडचडेचो आमदार आसा, ताका हांगसरले तेजे कांय खबर ना, पूण तो म्हणपाक लागलो हांगा कोळसो कोण हाडटलो, कोण तुमी कित्याक कितें उलयता. मागीर CMन स्टेटमेंट केला कोंकण रेल्वेच्यान कोळसो आपूण कसोच हाडून दिवपा ना. पूण CM कोंकण रेल्वेचे जी गॅरंटी दिता ती खंयच्या आदाराचेर तें हांव नकळो. हांगा कितलेशेच गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट जाले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे या स्टेट गव्हर्मेंटाक विचारनासतना ते जाय तें करता. आनी हो आतां आपूण सांगता हांगसरलो कोळसो हाडपाना, हें हाडपाना, कोणाक हाडटलो तूं? लोकांक हाडटले हांगा? भायल्या लोकांक हाडटले वा पॅसेंजराक हाडटले? म्हाका दिसना तशें कांय हांगा जायतशें. आनी ताका लागून हो कित्याक तरी ट्रान्सपोर्ट हब, तो कोल जावं नाल्यार आनी कितेंय जावं, आनी तें करतना आमच्या शेताचें पाड घालप. ह्या गरीब लोकांक तांकां एक शेती करपाक आजुनूय उमेद आसा. आमी ट्राय करता, सरकार पयशे मोडटा हेजेर. एका वटेन काल एग्रीकल्चर पॉलिसी तुमी काडटा, खाजन शेती रिवाय करूया म्हणटा, आनी ही शेती जर तुमी पाड घालता जाल्यार म्हाजो प्रश्न आसा सरकाराक, तुमकां कसलो विकास जायो? हे असली इन्फ्रास्ट्रक्चर जे नाका आशिल्ले, जे प्रायवेट जे इन्वेस्टर आसात, जे प्रायवेट व्हडले तुमचे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसात, तांकां लागून तुमी हे प्रोजेक्ट हाडटात आनी आमच्या बारीक लोकांच्या पांयार पोटार उबे रावतात. हे खंय सुद्दां तुमी आतां करतले. सगळें आसन आशिल्लें तुमी काबार केले आमचे. आतां ही शेतां तरी खाजन शेतां मातशी राखून दवरात. आनी ताका लागून हांव आमच्या MLA वा बाकीचे जे सगळे आसात तांकांय उलो मारता. पंचायती ते सपोर्टाक आसाच, पूण हें कितें तरी आतां हाजेर करपाची गरज आसा. हे असले प्रोफेसर रामाराव वाघ. ते म्हणटा की हे जे हांगसर रेल्वे स्टेशन येता हेज्या खातीर खुबशे लँड फिलिंग करचें पडटलें, खुबशे शेतां सगळे पुरोवचे पडटले. त्या खातीर खुबशे माती घालून हांगसर खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर येतले. रेल्वे स्टेशना बरोबर एक टॅक्सी स्टँड आसूं, ऑफिस आसूं, हे सगळे येतले. तेच्या खातीर हांगसर जे शेतां ते आतां भरल्या, दोनी सायडीक उदक भरल्या उपरांत सगळें उदक गांवांनी येतले. तेंच्यानी आनी एक सांगल्या की ते एलिगेशन करता की हे जे रेल्वे स्टेशन करता खंय ना खंय हे कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर करूं शकता. कित्याक म्हणजे लागीं जुवारी थंयसर पोर्ट आहा, म्हणजे थंय फैरी आसले ते सुद्दां ते यूज करूं शकता. एबनर परेरा बरोबर हांव हनुमान नगलोर. तुमी पळयतात GNH. तुम्ही पळयतात GNH.